तुमच्या हांगासर आयज सकाळ चोरी जाली. येस, कित्याक रात्री लेट नाईट पासून देवळाचे कार्यक्रम जालो आणि अर्ली मॉर्निंग ही घटना घडली. खरें खूब शॉकिंग न्यूज आसा. कित्याक भर हितूनसून म्हाका दिसता आजू बाजू सगळीं घरां आसा, मनशाची जाग आसा, तशें आसतना हितून जावप म्हणजे खरेंच एक व्हडली घटना आसा. आनी ह्या हितूनसून हे अशें घडोवंक फावना. हेच्या खातीर काटेकोरपणान कितें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन घेवपाची खरें खूब गरज आसा. मॅडम एक्स्ट्रा प्रिकॉशन हे कितें म्हणून आता कित्याक एज अ कावन्सिलर कित्याक आता घटना घडली म्हणून प्रिकॉशन स्टार्ट जातले. ना, तुमी जर तशें म्हणटात, फाटल्या दिसांनी जेन्ना आमी जे अननोन पीपल जेन्ना हांगा मुवमेंट जाता, म्हाका दिसता कितलेशेच फाटी आमकां थ्रू पुलीस डिपार्टमेंटानसून आमकां दिसता हांगासर प्रत्येक फाटी ट्रॅफिकींग चालूच आसली. म्हणजे एवरी टायम म्हाका दिसता हांवें पर्सन सुद्दां पळयल्ले आसा. पण खूब फाटी अशें जाता न्हू गोश्टी की क्षणाभरान जर येवन अशें घटना घडटा. प्रत्येक गोश्ट आतां कितलीशीच हांगासर लोकवस्ती आसा, लोक रावतात आनी तितूनसून अशें घडोवन वचप आनी मागीर कळप म्हणटकूच आनी अर्ली मॉर्निंग म्हणटकूच डेफिनेटली कितें जाता, लोक तितले जागृती आसना आनी घडटना अशें घडटा आसल्यार फाटल्या वटेनसून ग्रिली तोडून भितर वचप म्हणजे समथींग इज लायक अशें ना की घरान कोण ना म्हणून चोरी जाली आनी सगळें अशें भर वस्तीन अशें जावप म्हणटकूच खरें. आनी आजूबाजूची सगळी जाग आसा, अशेंय ना की एकोडे कशें घर आसा अशी काही परिस्थिती ना थंयसर उरलेली. म्हणटकूच त्या शिवाय आनी कितें करूंक जाय म्हणून आतां आमी सगळे आमचे जे रेजिडंट्स आसा वी आर मिटींग टुगेदर लायक मोर दॅन दॅट वॉट कॅन बी डन. हेचेर खरें सिरियसली विचार करप तितलोच म्हत्वाचो आसा. कारण गणेशपुरी अशी एरिया आसा की ही घटना घडटा भायल्या वाटेन घडलेली आसता ह्याच्या पयलीं. पण आतां ही भितरल्यान आनी जस्ट नेक्स्ट टू द टेंपल एरिया की जी सदांच वर्दळ आसा, येणाऱ्या वचणाऱ्याची लोकांची हांगासर जाग आसता, थंयसर जावप म्हणजे खरें इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. पण हें घडलां, तेचो शोध लावप आतां इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. डिटेल्स एकदम सगळे दिल्ले आसा. अजून गाडयेचो अजून शोध लागलेलो ना, तेचेर अजून तपास चालू आसा. आज सकाळी पहाटे सादारणशे 5:30 सुमार म्हाका दोतोरांचो घरांतसून फोन आयलो की अशें अशें जालां. हांव पावलो इमिजिएटली आनी तेन्ना थंय शेजारी सुद्दां आसलो एक आनी वचून पळयत जाल्यार ते सिच्युएशन एकदम खराब आसले. सगळे वेस्ट करून सगळे म्हणजे सगळी चोरी करपाची प्रयत्न केलो आनी म्हायतीनुसार एक 6-7 लोक आसले ते बुरका घालून. तेंच्यांनी म्हज्या म्हायती प्रमाणे तांकां बांदून दवरले आनी तेंच्यांनी सगळी लुटमार केली. देवाच्या देन तेंच्यांनी कितें पयशे मागले डॉक्टरा कडेन, कितें थोडे पयशे आसले ते दोतोरान काडून दिले. तेन्ना ते मातशे शांत जाले आनी एक्चुली ते ग्रिल्स तोडून भितर आयिल्ले सगळे लोक. कोणीचे घर दोतोर घाणेकर आनी तांकां बांदून दवरून तांकां मातशी मारपीट केली. पण देवाचे देन कांय चड अशें जावंक ना. जेन्ना तांकां ते थोडे कितें पयशे मेळ्ळे तेन्ना ते गेले. घरान कितके जाण आसले? घरान तेंच्या 2-3-4 जाणांची फॅमिली आनी व्हेरी नायस रॉयल फॅमिली. केन्ना कोणाच्या वाटेक ना काय ना आनी कोणी अशें चिंतूंक सुद्दां नासले. आनी काल एक्चुली काल पौर्णिमा आनी चक्क उजड आसतना हे 3 ते 5च्या दरम्यान सकाळच्या हांगा लोक 5-6 सुद्दां वयतात. ते गेले तेंचीच गाडी घेवन ते पसार जाले. रेसिडेन्शियल एरिया दोनूय सायडीन घरां आसा, लोक पिसफुली हांगा रावता. हाजे पयलीं इन्सिडंट जाले हांगा चोरयेचे, पूण दोरयांनी बांदप दीस इज डेकॉयटी, फूल स्केल डेकॉयटी. 2 वरां ते येतात म्हणजे दे आर प्रोफेशनल्स न्हू. भितर घरान 2 वरां रावतात. ताजे जाणटेली बायल आहा तिचे कडसून च्या करून घेतात. तांचे सगळो फ्रीज फस्त करतात. म्हणजे एका सायडीन सगळी चोरी करता आसतना दुसऱ्या सायडीन दे वर एन्जॉयींग देयर लायफ. अशा पद्दतीन तिका बाथरुमान बंद करून दवरली. जाणटेलेक मारली न्हय. मारले हय, शी टोल्ड मी. खंयसून येयले खंय चोर आता फाटल्यान थंयसून सायडीक जो ग्रील आहा तो कापून भितर सरल्या. भितर सरले. हय. सो आय वील स्पीक टू द कन्सर्न ऑथॉरिटीज आनी इवन CM कडेन आतां हांव उलयतलो की कितें तरी हाजो हें जावंक जाय, कसून चवकशी जावंक जाय आनी पूर्ण ताकद लावन म्हणजे लोकांचो भितर एक जो भंय आसा तो भंय वचूंक जाय न्ही. फाल्यां ताका फुडलें आमकां जातलें. डॉक्टरा कडल्यान कळ्ळां की कितले जाण येयलेले आनी कितें 4 ते 6 जाण आयल्या म्हणटात. आनी खेतून बांदलेले खंय? दोरयांनी साडयो कापल्यो, बेडशीट्स कापल्यो आनी तातूंत तांकां बांदून दवरले. गणेशपुरीन येदे उरले तुमी हांगासले हांव आतां 25 वर्सां जाले गणेशपुरीन रावता. दीस इज द बिगस्ट डेकॉयटी इन दीस एरिया. हाजे पयलीं थेफ्ट जाल्या बारीक दिसाचे सुद्दां जाल्या. वी हॅड गॉन टू पुलीस स्टेशन ऑल्सो 4 years बॅक. लायनीन एका रातीक 3 घरां फोडलेली. पेट्रोलिंग जायना अशें दिसता आमकां सारकें. हय, आय फील सो. कारण कितें आसा की अशा पद्दतीन इतले ओपनली जावप म्हणजे खंय तरी कितें तरी कमी आसा न्हय. तांणी हाजे पयलीं रेकी केल्या आसतली हांगा येवन.
रातचे तरेतरेचे लोक भोंवतात हांगा. सध्या कितें मिसींग जाला सामान कितें सामान तांचे गोल्ड गेला, तांचे व्हॅल्युएबल्स गेल्यात, गाडी व्हेली म्हणटा न्ही तांची. हय, चावी फोर्सफुली घेतली आनी गाडी घेवन गेली. इंजर्ड आहा कोण मुको मार बसला. तांचे मेडिकल करून घेवन नासतले तांणी, पूण फिजिकल इंजरीन मुको मार बसला. आनी मोर आय एम वरीड बिकॉज दॅट ओल्ड लेडी हॅज बीन गॅग्ड आनी ती काय मारल्या. कितल्या जाणांक मारला 3 जाणांक. भुरग्याक हांवें विचारून ना, एक चली न्हय तांकां. टोटल कितली घरां आसली दॅट आय डोंट नो भितर. ताजी म्हज्या म्हायती प्रमाणे दोतोर आसा, बायलूय डॉक्टर ती, आनी आई आहा तांची. सगळ्यांक धमकायले आनी मारला. हय हय, ऑल 3 ऑफ देम वर इंजर्ड. म्हणजे इतल्या पद्दतीन जें जाल्लें आसा हाजो कितें तरी इमिजिएटली फास्ट एक्शन जावन अशें दिसता म्हाका. हेवटेन म्हणजे सोसायटी बी आसा खंय तरी अशे रक्षक बी कोण दवरिना हांगा. इट इज टू बी एरिया न्हय. कारण इट इज नॉट ए म्हणजे ल्हान एरिया आसा बाबा, बिल्डींग आसा जाल्यार सेक्युरिटी ती सगळी आमच्यान करूं येता न्हय. पण हांगा कितें आसा 250-300 घरां आसा न्हय इंडिपेंडंट. पुलिसा कडेन उलयलें कितें मेळा तांकां कितें हांव लागला उलोवना तो हांचे पुलिसा कडेन. आय विल स्पीक टू द डायरेक्टली चीफ मिनिस्टरा कडेन आतां हांव फोन करतलो, उलयतलो हांव सीएमा आदल्या काळांत एक राखणो येतालो पळय दाणो घेवन मागीर पिल्लूक मारतालो. नाही. हालीं वी ऑल्सो फील की मातशी इम्प्रूव जावंक जाय. घरां चड जाल्या, वस्ती वाडले, सगळें जरी मान्य असलें तरी नायट विजिलन्स, नायट पेट्रोलिंग जें आसा हें इम्प्रूव जावंक जाय. हाजे बद्दल दर इज नो अदर ओपिनियन. आता जशें म्हटलें तुमी पेट्रोलिंग जावंक जाय, पूण खंय ना खंय जेन्ना अशी चोरी जाता वा इन्सिडंट घडटा कांय दिसांक खालतीच पेट्रोलिंग जाता, मागीर कित्याक जायना? पळय, लोकांच्या हातान आसा न्हय. हांगा हांव पळयता, हांव मेन रोडार रावता, रातचे 11 साडे 11 सुद्दां डिलिव्हरी घेवन भुरगे येतात. आतां हे सगळे भुरगे जे गोंया भायले आसा तांचे कोण स्क्रिनींग करता काय कितें? देर आर सो मेनी डिफरंट डिलिव्हरी सर्विसीस. आनी पयलीं तरी तांकां कितें आसलें, कट ऑफ टायमींग 6-7 आशिल्लो. आतां पळयता रातचे 11 आनी 12 सुद्दां मोबायल घेतात आनी भोंवतात हांगा. तांकां आय कार्ड सरकारान दिल्या काय कितें? तांचे हे एंटीसिडंट्स कोणाक खबर आसा काय कितें? मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम आउटसायड द स्टेट. आता ज्या जाग्यार ही चोरी जाल्या सरावंडींग एरिया आसा पळय थंयसर जास्त प्रमाणात आउटसायडर्स आता रावपाक स्टार्ट जाल्ले आसात. सो ना, ह्या एरियेन बेजिकली कितें आसा, चड आमचेच गोंयचेच लोक आसा. आनी ही एरिया कशी आसा, पीसफूल एरिया न्हय आज पर्यंत. नियर बाय एरिया नियर आनी सगळे आसपासचे गोंयचेच लोक हांगा घरा बांदून रावल्यात न्हय. एकूण परिस्थिती पळयता पुलिसांचे खंय तरी नेग्लिजन्स जाता. आय वोंट से नेग्लिजन्स, दे हॅव टू बी मोर विजिलंट. नेग्लिजन्स ना, कारण जितली वस्ती वाडटा तितले लोकांक सगळ्यांक प्रोटेक्शन दिवप जशें पुलिशेचें काम आसा तशें आमचें आसा न्हय. वी हॅव टू ऑल्सो बी अलर्ट. आतां तांचे कडेन CCTV आसा, पूण ताचो रिकॉर्डरूच घेवन पळयता. म्हणजे हुशार आहात न्हय ते, म्हणजे प्रोफेशनल चोर ते. पयलीं रेकी केले तर. हय. आतां तूं म्हाका सांग, रिकॉर्डर ज्या अर्थी व्हेलो मारून त्या अर्थी हाजो अर्थ कितें? पण आय एम वरीड विजिलन्स वाडूंक जाय. फाल्यां कितें आसा, आज तांकां जालें फाल्यां आमकां जातलें न्हय. सरकारी दरबारी तुमचो कितें प्रयत्न आसतलो आय विल स्पीक टू द होम मिनिस्टर आनी आय विल रिक्वेस्ट हिम मातशें सिरियसली ह्या हातून कोण आसात जे तांकां बेगीन गजाड करचे आनी बेटर एफर्ट्स फॉर नेक्स्ट हे पिरियड. फुडल्या काळान हाजे पेक्षा कितें तरी हांगाची सुदारणा जावची, नायट विजिलन्स वाडोवचें, ह्या बाबतींत कठोर पावलां उचलपाची गरज आसा. तुम्ही पळयतात GNH.